मॅक्झिमो कार्मो गोम्स हो आमचो भाव संपल्यार आयज म्हयनो भरता ताच्या उगडासाक ताका सर्गींचें सूख मागून इमिसाची भेट हांव समर्पितां. ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक बुजवण आनी गोठाय आमी मागुया. तुमी तुमच्योय गरजो बारून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटींत वांटो घेयात. तेच परी निनोश्का मिनेझेस आमचें यूथ प्रेसिडेंट आपलो वाडदीस संभ्रमता. देवान ताचेर ताच्या आवय बापायचेर आनी सगल्या ताच्या सपना आवड्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण ताकाय आमच्या मागण्यांत जागो दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. प्रतीच्या बाबडीन पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमी करूंक जाय तें दर एक काम तूंच आमच्या मनांत घाल आनी तें करूंक आमकां आदार दिवन तुज्याच बोळान तें शेवटाक पावय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं चकोरो देव तुजे सवें आनी पयत आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. दुसरे समोटीचे पुस्तक वेलें वाचप. मोइसेस आपल्या परजे कडेन अशें उलयलो, पळय आज जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख हांवें तुमच्या मुखार दखल केल्यात. सुरेशपरा तुमच्या देवाच्यो ज्यो आज्ञा हांवें तुमकां आयज दिल्यात त्यो जर तुमी पाळशात
जर तुमी तुमच्या सर्वेश्वराचो देवाचो मोग करून ताच्या वाटांनी चलशात, जर ताच्यो आज्ञा कायदे आनी नेम पाळशात, तो तुमी जेतल्यात आनी तुमची सुसूत वाडटली आनी तुमी भितर सरून तुमच्या ताब्यान कोत्तेल्यात त्या देसांत सर्वेस्पोर तुमचो देव तुमचेर आशीर्वाद घालतलो. पूण तुमचे काळीज पयस कड सरून वचत जाल्यार, तुमी आयकना जाशात जाल्यार बुलोवण्याच्या फासांक सांपडून दुसऱ्या देवा फाटल्यान बेशात जाल्यार आनी तुमची पुजा करशात जाल्यार, आयज हांव तुमकां सांगतां, तुमी सगलीं बोगसोण्या नासतना मोत्तेल्यात. जॉर्दान नद उतरून आनी भितर सरतेल्यात आनी आपल्या ताब्यांत कोत्तेल्यात त्या देसांत तुमी चड काळ रावूंक पावचिनात. आयज स्वर्गाक आनी संवसाराक तुमचे विरुद्ध गवाही दिवंक हांव उलो करतां. जिवीत ओ मरण, आशिर्वाद ओ शिराप तुमचे मुखार हांव घालतां. जो जिवीत विचून काडशात आनी अशें तुमी आनी तुमची सुसूत सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मोगान तांच्यो आज्ञा पाळून आनी तांकांच चिटकून पुर्वजांक अब्राम, इजाकाक आनी जाकोबाक तुमी थंय जिवच्याक बसायलेलो ह्या देसांत तुमचें लांब आवक हातूंच आटापलोलें आसा. देवाचें उतर हे. आमचो जबाब जातालो, सर्वेश्वराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. म्हणुया, जो मनीस नुस्त्याची बूद घेवन चलना, ओ पातक्याच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना, तो खरोच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशाचेर ताचो संतोश दीस रात तांचे नेम तो मनांत नियाडीत आसा. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. व्हांवत्या वाळाच्या देगेक लायलेल्या रुखाक काळां प्रमाणे जातात फळां आनी कधीच बावून पडनात ताचीं पानां. असल्या रुखावरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो करण्यो सुफळ. जबाब, सर्वेस्पराच्या विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. पूण नुस्त्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावणीन अशें न्हय. ते कोण जाणय, वाऱ्यान उबून वेता तसले पोल. वाऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पोर राखता, पूण नुस्त्याची वाट निसंतोणाक पावयता. उद्गारा उबे रावया. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस. जिवीत बदलात म्हणटा सर्वेस्पोर, स्वर्गीचें राज लागीं पावलां. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लोका पोरमणेन जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, मनशाच्या पुतान जाय तें सोसूंक जाय. जाणट्यांनी, याज्ञिकाच्या वडिलांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताका भायरावंक जाय. ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. मागीर ताणें सगळ्यां लागीं उलोवन म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जायत, ताणें आपणाकूच पाट करची. दिसाच्या दिसा आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें, कित्याक
आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलें जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. म्हणटोच आख्खो संवसार जोडीत आनी आपलोच इबाड वो आपणाचेंच घोट्टान करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें प्रितीच्या बाबण्णो, सर्वेस्परा देवाच्या मोगान ताच्या आज्ञा तुमी पाळशात, ताका तुमी चिटकून रावतल्यात. जंय मोग आसा थंय देवाच्यो आज्ञा पाळप आसाच. नाजाल्यार मोग फकत उतरांनी आमी मोग कोत्ता देवाचो व्हडल्यान आमी सांगतले हांव, पूण ताच्यो आज्ञा पाळिना जाल्यार मोग हलको आनी पलको. आनी देवाचेच आज्ञांत आसा मरण तशें जिवीत. आनी जिवीत जियेतना आमचें जिवीत जावंक जाय तयारी मरणाक. विंचून काड म्हणटा मोइसेस, तुमकां कितें जाय? मरण जाय, जिवीत जाय. आनी हांव जाणा 100%, 100 न्हू 85%, नॉट ओन्ली 100%, 500% लोक सगलो जिविताक विचून काडटलो, मरणाक कोण विचून काडना. कित्याक आमकां जेवपा जाय. वी हॅव टू एन्जॉय दीस लायफ अँड लीव दीस लायफ टू द फुलनेस. ह्या पासत सगळें चलता मोजेच्या नांवान, मनशाच्या आडेच्या नांवान सगळें चलता. कित्याक आमी जिवीत जियेता. मरणा खबर आतां सांगनाका, मरणा मागीर चिंत्या. 70 जाल म्हणटरी, 80 जाल म्हणटरी, 90 जाल म्हणटरी, 110 जाल म्हणटरी. आतां आमी जिवया, फल्ग मारया, मोज मारया, कितकोन जात ते भाशेन जिवया. पूण हें क्रिस्तांवपण न्हू, पूण हें कातोलीकपण न्हू. हे इगोर्जेंत आसा तो तुमी जाणा तितल्याय सांतांचे नदर दवरा, तीवूय जियेलीं. लायफ टू द फुलनेस, ओ लायफ इन इट्स फुलनेस, जिवीत सारके भरतेन जियेलीं. पूण कित्याक तांच्या दोळ्या मुखार, तांचे नदरे मुखार, वो तांचे मुखार सदांच ताणें मरण दवरलें. हांव मेलीं जाल्यार तयार आसतलीं हांव, वो तयार आसतलो हांव म्हज्या दुनियांत देवाक मेळूंक. हें तांचें जिवीत चलयतालें. ताका लागून जिवितांत जाय तें बरें केलें. बरें म्हणल्यार कितें? न्हय फकत बऱ्यो कोडण्यो करप, कोणा पेल्या उदक दिवप, भुकेल्याक जेवण दिवप, तितलेंच न्हू. मागणेंय करप बरें जिवीत. देवा पासत उपास आनी तापास करपूय बरें जिवीत. साक्रिफिसूय सोंसप आनी करप गुणगुण नासतना, वांकडें लेपां भाशेन तोंड करिनासतना हेंवूय बरें जिवीत. आनी कोश्ट आनी कुरीस आपणावप हेंवूय बरें जिवीत. ताका लागून सांत आमकां आयज नाकाय. आयज आम सांत नाकाय, सांताचे बोर गायनाय. आम कोणाक कितकोन जिवीत जियोवचें तें. देव जाय ते वस्तू, जाय तेणें पवित्र पुस्तकांत सांगिलां, पूण जाय ते वस्तू आमच्या भाग्यवंत सांतां भक्तां वरवीं ताणें आमकां दाखोड केलां जिवीत कशें जिवचें. मरण प्रितीच्या बाबळीनो, मरणाक आमकां जाय ती भिरांत आसा. तर कितें म्हूण आयज घेवचें आमचें जिवीत तयारी मरणाक. कित्याक मरणांत तावन आमी देवाक भेट्टले. देव आमची जट्टी कोत्तलो. मागणें करात, कित्याक देव रावता. कितकोन तुमाक चिटकोन येता हेर सगल्यो वस्तू करत ये हितून चिटकोन, पूण अदीक तुम पांगता मागण्या वरवीं. मागणे घम कशी तुका सारकी थांकयता देवाक. उपास कर ह्या सगल्या संवसारी मोजेचो आनी फलगांचो. आयज मनशाक मरूंक इतली दूख कित्याक? ताका दिसता मागीर फुडल्या जिवितांत हें सगलें हांव नाच कोत्ते, हे सगळे डान्स हांव नाचत ते म्हाका मेळपा नाय. तो ताका लागून जाता तितलें मरण वाटे आतां मरण दिनाका. पयलीं सगळें जिवीत जियोवपाक जाय, भरतेन जियोवपाक जाय. धर्मदान दी म्हणजे
यू विल बी फ्री ऑफ ऑल अटॅचमेंट्स. सगल्यो ज्यो वस्तू तुका बांदून दवरता तातूंतलो मेकळो जातलो आनी तूं मरूंक खूब भूल आसतलो. वय आतां मरूंक जाय, वय मरता सोमया. आपय तूं म्हाका. पूण आमचो जबाब आपय म्हूण जायना. ना ना सायबा आत न्हू, आनी मातशें वखदान, आनी मातशें वखदान, आनी मातशें वखदान. की तूं वखदान तूं थारायता वो तो थारायता. मरण आमकां एक फुरीस कसो नाका. फुरीस कुणा मरणाची नाका आमकां फुरीस, पूण फुरीस आसाच. हांवें नाक म्हण तुंय नाक म्हण आनी कोण नाक म्हण देव फुरीस काडपाना. हेचो येणें उमकळटल्या जेजून लोगूत नाक म्हणो सायबा तुका जात जाल्यार ही काल्स काड, एके भाशेन फुरीस काड. पूण देवान म्हणना म्हाका जाय हो फुरीस तुगे जिवितांत. फुरीस घेयात. प्राचीत काळ हेंच आपयता आमकां. आख्खें जिवीतभर हिंगा थिंग भोंवतना मोतीन दवरात की आमकां एक दीस मरूंक जायच. आनी जिवीत तयारी मरणाक. ताका बरें जिवीत जियात. आनी बरें जिवीत आमकां प्राचीत काळूच वेगवेगळ्या संदेशां वरवीं सुचयता. मानून घेयात, जिवितांतल्यान सर्गींचें सूख घेयात. उबी रावया. मोच्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या तत्लें बलिदान आपल्या मनाखाली मळमेत आमच्या परसुरीच्या दबान सगळे सोड मातून घेवन. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुजे पवित्र वेदीचेर भेटोवंक आमी हाडल्यान त्या ध्यानाचेर प्रोत्साहन जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे वरवीं आमकां बोगसणी मेळूं आनी तुज्या नांवाची महिमा वाडूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां बारुया. आमी सर्वेस्पराताय वाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैवशानी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर काळ्यांनी सोदताय. आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दणवण दितना ओगुणाचें तूं बळ मोडटाय. आमची मनां उंच बाताय, वेगवेगळे सगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाकणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान. स्वर्गी तुका सोय सोय
तुका सोसून सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोसून उंचोरी तुका सोसून उंचोरी तुका सोसून बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तो कादीन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो घोटभर घोटुया Gesù avio drogata Anica si tle prieda E tle podi tu vuoi povare so Ami tu se moro purgota बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणे उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पयत सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळ्या यत्निकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय सर्वेस्परा तुज्या चाकरा मॅक्झिमो हाची काकूत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपूण वेलोय जसो पयसनाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जिवंत जावं पुनर्जिवंतपणाचो बरवां सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजडीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माय सांगती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सरकाळीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सडवणाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सवेच्या बाबार ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय
आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाची श्री संवसाराचे पाप काटी आमची कबूल कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काटी आमची कबूल कर. देवाची श्री संसाराची पाप काटी आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं सुवागी सौम्या तुमचे तरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या हातांतलें सर्गीचें देणें उपकारी काळजान आमी हातांत घेतलां. ताचे वरवीं पातकांचें बोगसणें आमकां मेळूं आनी सासणाचें सूख आमी जोडूंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज सांजे 4 वाजता इगोचेंत इंतेर आसा. दुर्दिना आमचे भयणीचो व्हडले बाटांतली तिच्या पासत आनी तिच्या कुटुंब तिका सर्गीचें सूख मागुया आनी तिच्या कुटुंबाक बुजवण मागून तिका आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. फाल्यां प्राचिताचो पयलो शुक्रार म्हणटच आमी खुर्साची वाट कोत्तल्या सांजे 5:30 वाजता भायर आनी मागीर ती सोमतोच भितर इगोर्जेंत मीस आसतलें.
सकाळची मिसां सदांचे परी 6:30 आनी 7:30 तुमी वांटो घेवंक आमी मागता सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वरकर Tuzo kuri suba,